Hello and welcome back to part 2 of Calicut Food Vlog. Part 1 पळून ना तर लिंक हांगा वयर आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत आसा. फर्स्ट फूड व्लॉग केरळान कितें शूट केलें म्हळ्यार आमकां यम्मी फूडी मेळटा आनी उण्या रेटीरी मेळटा आनी हाका साक्स आमी गडबड केल्या मनशां की आयडियल्साचे गडबडाची रेट 120-130 अराउंड आसा जे कडना आनी हांगा गडबडाची रेट 99 रुपीज ओनली. आज सेकंड डे कॅलिकटांत आनी खंयचे पुरो जागे आमी पळोवंक भायसरल्या पळय ते पुरो वॉकेबल डिस्टन्सारच आसा. आणि आता आम्ही जेवणाक कप्पा खावंक भायर सरता. कप्पा विशयंत हांव थंय पावतना सांगता. ऍडम्स टी शॉप म्हणून म्हणटात ताका आनी हांगा आमी खावंक वता कप्पा म्हळ्यार कप्पा विथ करी खावचें काय युजली. ह्या जाग्याक वताना आदल्या खंयच्याक एका पोरण्या जाग्याक गेल्यार बरी जाता. दनपाराचो वेळ आसलो आनी तान लागली देखून फर्स्ट आमी एक ज्यूस ऑर्डर केलें. हे रॉ मँगोचे ज्यूस अंतून आंबट आसा, गोड आसा, थीक आसा, पुरो मिक्स आसा आनी बारी बारी बरे टेस्ट जावन आसा. या ज्यूसाक एक्झॅक्टली काले म्हणटात गोतना बट हे रॉ मँगोचे ज्यूस आय थिंक हे फर्स्ट टाइम हांवें टेस्ट करचें. नॉर्थ इंडियन आम पन्ना म्हणटात हें दिसता. हे सॅलड आमी ऑर्डर केले रॉ मँगो कॅरटाचे सॅलड. हे बरें इल्लें पिकल लोणचें केल्यार बरी जाता. अंतून रॉ मँगो कॅरट करी लिव्स मागीर चिल्ली आसा ते बोशा मिठांत आनी पुरा घालून ताचे तिकसाण काडल्या. कॅप्सिकम दिसून आसा, पीनट्स दिसून आसात. कप्पा म्हळ्यार रूख कणगी टॅपियोका म्हणटात. हाचे मस्त डिशेस आसात. आमी सिंपल डिश ऑर्डर केल्ले. हे कशें म्हळ्यार आमी कर्ड रायस खाता पळय तशेंच हें हांवें सांगलें पळय रायस एक्सपेन्सीव आसतना मनशां हांगाची केरलायच टॅपियोका खाताली. ओके सो रायसाच्या बदलाक आमी कशें कर्ड रायस करतात तशें आमचें कर्ड बरीत कप्पा म्हळ्यार टॅपियोका. सो हें खाताना म्हाका कर्ड रायस खाल्ले फील येवन आसा. क्रिमी आनी नायस आनी थोडी एक चटणी दिल्या. ही रॉ मँगो चटणी बरी फील जावना म्हाका. कोकोनट आनी रॉ मँगोची चटणी बरी आसा. इट्स अ नायस फूड. मनशांक चड पयशे नासले शीत आनी पुरा खाण येवन त्या दाळा येंत खाताले की त्या टायमार दुबळ्यांचे काण आसले बट आतां व्हडल्या व्हडल्या रेस्टॉरंट्सांत आनी पुरा हे एक डिश सेपरेट डिश जावन सेल करतात. नायस टेस्ट. हे बीफ रोस्ट अशी प्रिपरेशन मँगलोरान ती मेळटा अशें. म्हाका इल्लें दुकरा मास फील येवना, इल्लेशें चिकनाचें फील येवना म्हळ्यार ताची ग्रेवी घरा रांदल्यार बरी आसा. हें लायक घरा मम्मी कशें रांदता पळय थोडे रेसिपी ते खंयची एक डिश ते तशेंच आसा. सो हाचे ओटूक युजली मासली करी ओटूक खातात कप्पा विथ फीश करी बिकॉज हांगा मासली बरी मेळटा मलबारांत. बीफ चिकन करी वा खंयच्यान ती खावी वा डायरेक्ट अशें कर्ड रायसा बरी तुमी खावीच. केरळांत आमी ट्राय केले पुरा रेस्टॉरंटा पैकी हे एक इल्लेशें एक्सपेन्सीव आसलें म्हूण म्हाका बोगलें बट कितें सांगल्यार हांगाचो अनुभव मस्त बरो आसलो आनी खाणी मस्त टेस्टी आसले. सो इट इज वर्थ इट म्हूण बोगता पैसा वसूल. काल रातीक जेवणच्या टायमार आमी हांगा आयल्या आनी हांगा गडबडाचे पिक्चर पळोवन आमी चिंतले की मँगलोराच्या गडबडांत आनी कॅलिकटच्या गडबडांत काल डिफरन्स आसा म्हणून. आनी कशें आमी इंडियाचे आयस्क्रीम कॅपिटलांत जावन आयल्या आनी त्याच कारणा खातीर इवन आमचें जेवण पिल्लें जाल्लें पोट आमी इतल्याच खातीर परतून ह्या जाग्यार फाटी आयल्या काली गडबड टेस्ट करून. टॉप लेयर पळयतना आमच्या गडबडा बरी तर दिसता बट गडबडाचे असली टेस्ट आसचे ताच्या भितर आतां लेयर्स वेताना कालें पुरो आसा म्हणून. आंतून कालें स्पेशल आसा खंयचे मँगलोरच्या गडबडांत ना आयडियल्साच्या गडबडांत. एक कॅरमलाचे क्रंचीज बरी ते बॉल्स बरी घाल्यात आनी एक रेझिन्स ते घट्ट ओडले ते घाल्यात. हे दोन एक्स्ट्रा आसचे. कालें ना मँगलोरच्या गडबडांत आसा आनी हांगा ना. एक जेली ते आसता एक रेडिश कलर पिंकिश कलर जेली आसता ते ना आनी एक ते फालुडान मेळचे ते नूडल्स बरी धाकटे मेळटात ते हांगा ना. मागीर पुरो सेम. आयस्क्रीमची क्वॉलिटी बरी आसा अशें न्ही की थोडे दूध पिट्या बरी थोडे पटी टेस्ट येता तशें ना. आयस्क्रीम क्वॉलिटी बरी आसा. मँगलोरांत आयडियल्साचे आयस्क्रीम गडबड टेस्ट केल्या उपरांत हांगा येवन कॅलिकटाचे टेस्ट करून सांगता थम्स अप नॉट बॅड. इट्स लायक ऑलमोस्ट क्लोजर टू इट. कॅलिकटांत कुमारी चिप्स म्हणून एक आंगड आसा आनी थंय लाईव्ह बनाना चिप्स करतात आनी हुनून चिप्स खावंक दितात ते. तशें आमी थंय भायसरल्या पूण ताच्या पयलें थंय पळयतना एटलिस्ट ह्या फावटी गाडये वयर काक्का केले. लास्ट टायम म्हज्या आंगार काक्का केले मैसोरान. तो व्हिडिओ तुमी पळोवना जाल्यार मैसोरचे ब्लॉग तुमी पळया. आनी हांव ह्यो गोश्टून क्लीन करनासतना तुमकां काम आसचें सबस्क्रायब करून आतां सबस्क्रायब करचें, लायक करचें, कॉमेंट घालचें. स्क्रब करनासतना तुमचें काम सबस्क्राइब करचें. सबस्क्राइब
आपल्या बायलेच्या नांवान 1939व्या वर्सा श्रीधरन म्हणल्या एका कुली कामाच्यान हे एक रोड सायड स्टॉल घाल्लें आणि आज हे इतलें फेमस जालां की लोकल नॅशनल आनी इंटरनॅशनल ब्लॉगर्स कॅलिकटाक आयल्यार ह्या जाग्याक येतातच. चिप्स करूंक फर्स्ट नेंद्र केली तरणे नेंद्र केलीची साल काडून मिशिनान घालून कट करतात. ताच्या उपरांत नॉर्मल उदकान धुवन मागीर मीठ आनी हळदीच्या उदकान धुतात. हाच्या वरवीं ताका रूस आनी कलर येता तो येल्लो कलर. केरळांत नारळ मस्त फेमस आणि ते नारळ तेल यूज करून फ्राय करतना ताची रूसच दोडती जाता. हांगासर कूक इतलो एक्सपर्ट की ताका भाजतानांत चिप्साच्या आवाजान कळटा की कितलें भाजला आनी खंयचो रायट टायम भायर काडूंक म्हूण ते चिप्स. चिप्स भाजचे तितले सुलाबायचें काम बिलकुल न्ही. हांव भायर रावून आसलें जाल्यार म्हाका इतलो उजो फील जावन आसलें. तो अंकल तर सकाळीं तावन रात मिसर भाजून रावता. तो कसो रावता ताका सवयेचें जावन गेला कोणा. मनीस दिसपडतो ग्रास जोडोंक आपल्या कुटुंबाक पोसूंक कितलीं तरांचीं कामां करतात. थोडीं उज्या कडेन, थोडीं वता पोंदा, थोडीं एसी भितर, थोडीं गांवांतावन पयस, कुटुंबांतावन पयस, अशें वेगवेगळ्या रितीन त्याग करून आपलो दिसपडतो ग्रास तीं जोडतात आनी वावंट काडटात. हांगा झिरो वेस्टेज आसा. केल्याची साल रैतांक दितात तांच्या जानवरांक दिवंक आनी सोन्नां उजो घालूंक उपयोग करतात. ह्या शॉपाचे एक्झॅक्ट मुखार आसा एक वर्ल्ड फेमस रेस्टॉरंट पॅरागन. पॅरागन चप्पल्स आमी आयकलां बट पॅरागन रेस्टॉरंट ही वर्ल्ड फेमस जाला कित्याक म्हळ्यार वर्ल्डाच्या 100 मोस्ट लेजंडरी रेस्टॉरंटा पैकी पॅरागनाक 5th रँक मेळ्ळी. फ्रेश हुन करून नातले तरान भाजले चिप्स खावन हॉटेल लागीं असल्या झॅम रेस्टॉरंटान डिनर करून दुसऱ्या दिसा हॉटेलान ब्रेकफास्ट करून घरा पाटी सुटल्या. इतले पुरा रुची खाण केल्या उपरांत म्हाका भोगता की कोणाक पुरा खाण पसंद आसा तांणी केरळाचे कण्णूर आनी कॅलिकटाक विजीट करीत. मे बी केरळाचे दुसरे जागे तुमकां एक्सप्लोर करूंक जाता जाल्यार खंडीत करा. सो मेस्तांक बरें आशेता. मुखल्या व्हिडिओन मेळ्या. देव बरें करूं.